आमी गोंयकारां जी गोंयांत येतात आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यांत खेरीत ह्या वर्साक आनी ह्या दिसांनी खेरीत देव आमकां आपणाशी आपयता। हो एक आमकां देवाचो स्वेग जावन आसा, कृपेचो स्वेग, बरेपणाचो स्वेग, बरेपण आशिर्वाद जोडपाचो स्वेग। आनी खेरीत आमी आमचें जिवीत जियेताना जावं संवसारी जिवीत ओ पवित्र सोबेचें जिवीत तें आमकां एकल्याक एकलो जियेता। आमी जायत्या भासांनी एके भाशेन जिवीत व्हरता। थोड्यांच्या जिवितान एक अकस्मात दुयेंस येता, थोड्यांक जायते जिविताचे कोस सोंसूंक पडटात, जायते त्रास काडटा, जायते मिनोद कोत्ता आनी हे तरेन जायती येवजण आसता, सपनां आसतात आनी हे शार्ती पावूंक सोदता। असल्या वेळार जायते फावटी घोडे द नेगेटीव थिंकींग, जातलें काय, मेळटलें काय, हे जिवितान खरें सूख आसा काय, हे जिवीत खरेंच आमकां खुशाल कोत्तलें काय, हो विचार येता। आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां जाबाब मेळटा, सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात, ओश्याच्या बाराखाल आसात, ती म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलों, हांव तुमकां शांती दितलों।